Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. इलिगल लाउडस्पीकर जे आसा ते अजानाकरता वापरले वयता। आमचो प्रश्न फक्त हो आसा की आमी सगळे जाण संविधान मानणारे लोक आसा, कायदे मानणारे आमी सगळे लोक आसा, जाल्यार मागीर हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट अशा तरेचे समजा कायदे समजा काडटा ती जे लाउडस्पीकर जे आसा, ज्या लाउडस्पीकरामुळे संपूर्ण समाजाक त्रास जाता, तर हे समजा बेकायदेशीर आसा तर ते काडचे अशें म्हणून आदेश जर पोलिसांक जर हायकोर्ट दिता जाल्यार पोलिसांनी ती कारवाई करपाक जाय। आमचो देश जो आसा तो सर्वधर्म समभाव किंवा आमी सेक्युलर म्हणटा लोकशाहीचो देश आसा। अशें आसतना आज आमी पळयता की सावदी अरेबिया सारको इस्लामीक देश सुद्दां थंयसर सुद्दां लाउडस्पीकराचेर बॅन घातलेले आसा। मुळात जर पळयलें की इस्लामा करता अजान वाजोवपा करता लाउडस्पीकर आसपाक जाय अशें म्हणून कंपल्शन खंयसरूच बरयल्लें ना। रातचे 10 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत मोठ्या आवाजान लाउडस्पीकर आमी वाजोवपाक शकना, हो कायदो आसा। हेजें तंतोतंत पालन कित्याक केलें वचना? आज आमी पळयता की 6च्या पयलीं सुद्दां अजानातून व्हडल्यान आवाज जाता, त्याचो त्रास कोणाक जाता? आमच्या सुप्रीम कोर्टान प्रत्येक भारतीयाक असो एक फंडामेंटल रायट दिल्लो आसा की प्रत्येकाची झोप ही आवश्यक आसा म्हणून, म्हणजे स्लीप इज द फंडामेंटल रायट ऑफ एवरी इंडियन। अशें आसतना सुद्दां आमी कित्याक मुकता ह्या फंडामेंटल रायटाक? कलेक्टराक हे निवेदन दिलेलें आसा की हेंच्यांनी हेजी दखल घेवन हेजेर योग्य ती कारवाई करची। लाउडस्पीकरवरती अजान वगैरे दिली जाते, तर त्याचा त्रास आहे तो सर्वसामान्य म्हणजे लहान मुलांपासून वयोवृद्ध लोकांपर्यंत होतो। इतकंच नव्हे तर जो सायलेंट झोन असतो तर त्या सायलेंट झोनचं पण किती पालन केलं जातं? तिथे शाळा असतील, मुलांच्या आता परीक्षा आहेत, तर हा सगळा विचार कोणी करायचा?